एलपीजी आणि ह्या वेळेर इट इज एन जस्ट सगळ्या पब्लिकाकूय तुमच्या मार्फत कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां की एलपीजी डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी उठून दवरचे न्ही. ओके, व्यवस्थित रित्या एलपीजी सिलिंडर जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% ताका ऑलरेडी एलोकेट केले. तांच्यांनी पीएनजी हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें, ताका एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जाता. त्यातली सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलाक एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तेजो कोटा 40% पावतलो आनी ताका स्मूथली सप्लाय सगळ्यांक जातली. तिसरी गजाल, मोठीच पेट्रोल पंपाचेर 1-1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकुल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको एवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा कंटिन्युअसली आनी म्हाका दिसता फुडल्या 8 दिसांच्या भितर बाकीचोय उरलेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ताज्या खातीर ओगीच आपल्यो टांकयो फूल करपा खातीर आनी ती कॅन घेवन लोकांनी वचून गॅस पंपाचेर हेजेर उबे रावपाची मोठी गरज. प्रॉब्लेम कितें जालो की कमर्शियल प्रॉब्लेम परत एकदा सर्वीस दिना आनी ते आपयता ऑफिसा कडेन. आयकात सगळ्या डिलर्सांक आमचो सेक्रेटरी सिव्हिल सप्लाय शिशगडकर इज पर्सनली मॉनिटरींग. जर कोणाक तशी कंप्लेन सुद्दां आसत जाल्यार तेंच्यांनी गडकरा कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय केल्यार जाता. इज पर्सनली मॉनिटर करता आनी तेंचें बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसांच्या भितर 15 दिसांच्या भितर ताका सिलिंडर दिवपाक जाय. तो 15 दिसांच्या शॉपार करप बंद केले न्ही जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता करपाक लायता.